जायते फावटी आमी फोटो काडटात ओ आमचें पेंटींग करतात तेन्ना न्हू आमचे हो फोटो काडटा तेन्ना त्या फोटोवाक पळयत जाल्यार आमची पर्सनॅलिटी वा आमचें कॅरेक्टर आमकां दिसून येता. कित्याक आमी फोटो काडटा तेन्ना एक कसले बरे जाग्याचेर वचून फोटो काडटलीं वो कितें बरी मार्गेली वस्त आसा थंय उबी रावन काडटलीं वो पेंटींग करता जाल्यार बरे भशेन एक जाग्यार वचून आमी करतलीं. पूण आमी चिंतून पळया केन्ना कोण एक फामाद मनीस केन्ना ताचें पिक्चर आमी पळयलां काय तो एक झाडू घेवन आसा वो एक मॉप घेवन आसा काय तसलो. आयचो भाग्यवंत मार्टीन दे पोरीस आमी ताचे फोटो पळयत जाल्यार ताचे पिक्चर पळयत जाल्यार तो सदांच एक झाडू घेवन आसा उबो आसता आनी ताचे भोंवतणी न्हू जायतो केन्ना चिकोल वो कोयर आसता वो एक सुणे एक दोन सुणी बी आसतात. म्हाजे भावन भयणो कित्याक दाखयता काय आयज न्हू हो भाग्यवंत एक झाडू घेवन ताका सेंट ऑफ द ब्रूम म्हणटात. कित्याक दाखयतात काय कित्याक ताणें तो कसलें काम करूंक तो हाजीर जालो कित्याक ताका तें रिलिजियस हॅबीट घालूंक जाय आसलें आनी देवाचीच सेवा ताका करूंक जाय आसली. बारीकशें देव काम केलें जाल्यार म्हज्या भावन तो तें देवाक भेटयतालो जेजूक तो भेटयतालो आनी जेजूच्या मोगान तो सदांच आसलो. तो इतलो ताणें आपलें जिवीत देवाक सॅक्रिफायस केल्लें की तो ताका देवान जायते देण्यांनी बोल्लो. जायते फावटी मागण्यांत आसतना देखून तो वाऱ्यांत उबता लोकांन ताका पळयला आनी तो कसलें बारीक काम करूंक तो फाटीं सरनासलो. तो मुखार वेतालो आनी सदांच दुसऱ्यांच्या आदाराक पावप पूण आपणाक परतून मागून घेनात आसलें तसलो ताचो स्वभाव. आनी होच स्वभाव न्हू मोगाच्या भावन भयणो आज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत दाखयता.